संतोष दिसते ते जे ऐकतं ना कसं ओ तीन म्यूट केला तशी ऐकत ना स्फूर्ती म्यूट केला चुप करून मैंने म्यूट करता है का इज इट करेक्ट करेक्ट हरे कृष्णा. आता एक पडताच ना माताजी. बाई बाई आता ऐकत माताजी. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗೈಲ್ ಪೂರ ಜನ ಭಕ್ತವೃಂದ ಅಂತ ಅವ ಭಾಗವತ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಪೇನಿ ರಾಜನಕ ಪ್ರೀತಿನಿ स्वागत करता. हरे कृष्णा. प्रथम जावनो मंगळाचरण सांगू येता असाची आमगेलोट्टू अनुपमा नायक माताजी आणि गोवा दाखवून जॉईन जाता असाची अनुपमा नायक माताजी तुमका स्वागत असं हरे स्टार्ट कृष्ण. करू माताजी. हरे कृष्णा. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्ताश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. श्रीवार्षवानवी देवी दायिताय कृताब्जये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री उपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षावैराग्यमूर्ते विप्रालंब शाम्भोदे पादाम्बुजायते. नमो भक्ति विनोदाय सच्चित्तानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते. घोरा घोर विर्भाभूमे त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावद्दानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते. जयतात्पुर मम मंद मतिर्गति मत्त सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहन. दिव्यावन्दारण कुल्पद्रुमदः श्रीमत्रत्ताङ्गार सिंहासनस्थो श्रीमत् राधाशील गोविन्द देवो प्रेष्ठानिभिः सेवमानोस्मरामि.
सीमारासरसारम्भी वंशी वटस्तटस्थितः कर्षण वेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रियोत्तरः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद अनुपम नायक माताजी भारी चंद कोन संगीलस मंगलाचरण मस्त लायक कोन स्टार्ट कोंदिल मस्त मस्त धन्यवाद तशीची आजी आम्ही पुराजन अंग बैसुनूची स्फूर्ति पै माताजी घर काढवच्चा ಚೆನ್ನೈಕ್ ತಂಗೆಲೆ ಚುಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಆಮಿ ಸಾಥ್ घेव्या ತಂಗ್ ದಿವ್ಯ साथ दिव्या तशीची आजी आमगेलೊಟ್ಟು तुळसी आरती सांगूक श्रीमती रश्मिता पै माताजी आणि अबुधाबी दक्कुनु जॉईन जाता आसाची आमगेल सौभाग्य की आम्ही खंयकी बैसून पळोवचे जाता आणि सिंग करू जाता हे अवकाश आमका भागवत प्राण कोंकणी त्यांनी दिलेलं आसा मस्त मस्त धन्यवाद सांग्या हरे कृष्णा रश्मिता पै माताजी तुम्ही स्टार्ट करू येता मागीर तांगेल जातरी वृंदाष्टकम सांगू येता आसाची श्रीमती वैष्णवी भट माताजी हानिवरನ್ನ अबुधाबी दाखवून जॉईन झालेलं असाची हरे कृष्णा रश्मिता पै माताजी स्टार्ट करू येता तुम्ही वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो एय अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ये तो मारा शरणालो तारा वांछ पूर्ण हो कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हेरी बो सदा युगल रूपराशी नमो नमः ये निवेदन धरा सखीरानुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः दीन कृष्ण दासे को एई मोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाई नबासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो
यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, ರಾಸಲ್ ಕೈಮದ ಕುಂಜಾಂಜಲಸ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೈಷ್ಣವಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿನಿ ಅತ್ತ ವೃಂದಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಕಮುನು ಅವನಿಂ ಗುನ್ಗೆತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्णा। गांगेय चाम्पेय तदिद्विनिन्दी रोची प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धूकबन्धू द्युतिदिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बाधरोदित्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता द्युतिदीपितास्ये विचित्ररत्नाभरणश्रियाध्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधान्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदन्नया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जाः मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदुत्येन निकुञ्जयूनोर् अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धिः त्वत्सौ
भगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं त्वं कीर्तयसे सात्वततन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः तवैव मूर्तिस्तुलसी नरलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गा स प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः गाङ्गेय चाम्पेय तदिद्विनिन्दी रोची प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धूकबन्धूदुतिदिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 तुलसी मैया की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद वैष्णवी भट माताजीन भारी चंद कोरनु संगीलस तुलसी अष्टकम आणि वृंदाष्टकम आणि तुलसी आरती रश्मिता पै माताजीन सन चरडसलरवरना तंक घेऊन संगीलस भारी चंद कोण सांगला मस्त मस्त धन्यवाद अशी मु कार्य येऊन सेवा कोर का म्हणून हांव निमगून घेता हरे कृष्णा आजी आम्ही स्फूर्तीपै माताजी घरकाड वचून चेन्नई वचून प्राजन आणि भारी चंद करून चुडी पूज पडेलस तांकाय मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आणि आज आमगेल ಒಟ್ಟು स्पीकर जावन आसताची हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी धन्यसाची आमगेल ಒಟ್ಟು जॉइन जालेलस तांकां मस्त मस्त धन्यवाद स्वागत करता भागवत प्राण कोंकणी दक्कून आईची आमगेल चुडी पूजे हाजे खातीर स्पीकर जावन आयिल्ली हंगेले इंट्रोडक्शन करूक हांव प्रयत्न करता हंगेले नाव आसा हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी आनी मुंबई दक्कून आसाची कार्मिक नाव आसा डॉक्टर विवेकानंद शानबाग हंगेले गुरु बरी जावन आसाची परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जावन आसाची हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत आसा Yes. हरे कृष्णा You start? वही प्रभुजी स्टार्ट करे हरे कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं दीपकतामय्य ददाति जलप्रदायकम्
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास ऑडिओ ओन प्रभुजी ऑडिओ फुल दवरलेस फुल ऑडिओ हांव एवढा उलयता आयकता वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी तत्वस्ते. सो आयज आमगेलो टुरी कुदरचो लास्ट दिवस त्या वर्साचो सकाळी सौभाग्यवती मनशाचो दंडवत प्रणाम अभिनंदन तुम्ही लाईक करून ऑनलाईन येऊन दूर दूर बसून कार्यक्रम दिलेल्या समाजाप्रमाणे लाईक करून संपन्न केला म्हणून दिलेल्या मस्त मस्त धन्यवाद असं मिगल टॉपिक असं हरे कृष्ण आणि काही ऊन आहेत पडतं की वही प्रभुजी लोस प्रभुजी ऑडियो फुल असं ओके but I'll try to speak louder. ओके So आमगेला आजी तुलसी पूजा कशी करची म्हणून टॉपिक असेल तुमचा बुद्ध असं म्हणून सांगतोसले नवीन विषय ना तरी सांगू का म्हणून मिनिमम तुलसी पूजे का तरी एक पोळेर असतो का तांतू एक धूप असतो का या अगरबत्ती असतो का तांतू मागीर एक एक दिव्य एक वाती दिवो असतो का आणि एक फुल्ला प्लेट सान असतो का तांतू एक घांट असतो का ते मिनिमम वस्तू घेऊन तुळशी पूजा करते असं तुळशी पूजे करची पुढे शंख वाजूचे अगत ना आणि सुरवेक 7 पंता धूप जावं अगरबत्ती गुंडाचे असतं ताजे मागीर 7 पंता एक वत्ती दिवो गुंडाचे असतं ताजे मागीर 7 पंता फूल घालचे असतं आणि मागीर पांय पडचे असतं तांतू तुळशी उलटा देऊन तुळशी कुंडींतली माती ताका म्हणटा ती तुळशी वृत्तिका ते माथ्यार लावून करचे असत आणि मागीर 3 प्रदक्षिणे करचे असत तांतू यानी गानी च पापानी ब्रह्महत्यादिकानी च तानी तानी प्रदक्षिणी प्रदक्षिणा परे परे असे म्हणचे असत तशें जाल्यार मागीर प्रणाम करचे असत वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ती देवी सत्यवत्यै नमो नमः. इतली सिंपल असते तुळशी पूजा आमगेल प्रभुपाद स्वामी आहे ना इस्कॉन देवस्थानान तू इस्कॉन स्थापन केल्ली पुताकाची तेन्नाची सकाळी आणि सांजे 2 पंथा तुळशी पूजा म्हणून प्रस्थापित केल्या ते म्हळ्यार तुळशी आमगेल्या भक्ती मार्गान तुले 64 तत्वान तुले एक महत्वपूर्ण तत्व असतं 64 तत्वान तू सतत्व मस्त महत्वपूर्ण असतं आणि तू एक तत्व तुळशी पूजा ते म्हळ्यार तुळशी पूजा केल्यार प्रत्यक्ष तुळशी पूजा श्रद्धेन करताल्या मनशाक भायल्या मनशाक वृंदावन वास मेळटा राधा कृष्णा वैरी मोग प्राप्त जाता कृष्ण प्रेम प्राप्त जाता इतले सुलभ असता तुळशी उदक घालले तिगेल अम्माई बरो काल थंय नित्य वचून तुळशी उदक घालता आमगेल गांवांत तूं आदी नियम आसा आमगेलो सकट घरल्यान तूं प्रत्येक मनुष्य खास करून भायले मनशां तुळशी उदक दितात आणि तुळशी ती कुंडेन तुले मातशी अंगल्यार तुळशी वृत्तिका कोणाल माथ्यार आसत तागे लागीं केन्नाय यमदूत येना अशें एक ताजें महात्म्य आसा त्या खातीर तुळशी पांय पडले मागीर उदक दिले मागीर प्रार्थना पूर्ण केले मागीर केन्नाय तुळशी जे मातयेक पांयार माती आसता दोळ लागली ते हांगा येवन लावता ते यमदूताक यमराजान सांगून दवरलें की कोणा माथ्यार तुळशी मुळाची माती आसा तागेले तूं वचचें ना केन्ना म्हणून आनीक कितें लायक हांव आयज सकाळी वाचलें त्यामुळे तुळशी पूजा आरंभ करचे फुडें कसं करता म्हणून लक्षात भारी कठीण ना कष्ट ना सुलभ आसा त्या वेळार अर्चना पद्दती आसा आनी तो प्रभुपादान सांगले की तुळशीक तुप्पा दिवो
अर्पण कोरता सकाळी आणि सांजे त्याची पहिले मागीर कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रेम वृंदावन वास आणि अंगली चरणा भक्ती प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं. तुळशी पूजा आरंभ करचे पुढे निर्मिता त्वं पूर्वदेवै अर्चिता त्वं सुरसुरै तुलसी हरे मी अविद्यां पूजां गण नमोस्तुते अशी मंत्र म्हणतात. तो मंत्र अर्थ असे आसा की हे तुळशी देवी तुगेल्या पूजा देव आणि असुर देव आणि राक्षस दोन्ही वस्तू करता ती आणि हांव तुका प्रार्थना करता आसा की मेगेल्या अविद्या अज्ञान दूर करता आणि मेगेल पूजा स्वीकार करता. मागीर हांव तुमकां अपस नम्र प्रणाम करतास अशी मंत्र म्हणून मंत्र म्हणल्यार तरी व्हडना अशी भावान नमस्कार करू. ताजे मागीर अनेक मंत्र म्हणटा आसा त्या मंत्रा अर्थ असो की आम्ही उदकांतून ते आम्ही आचमन केलेले उदक आसता बोट्ट घाल अशी अशी तुळशीक स्प्रे करता मारी वर्षाव करता. ताचे अर्थ अशें आसा की हे तुळशी देवी तुका हांव न्हाणयता आसा तू गोविंद देवाक मस्त प्रीती आसा आणि सकळ भक्ताला आयुष्यात तू प्राण देत आसा प्राण शक्ती अर्पण करता आसा. तू या ब्रह्मांडाची अम्म आसा आणि श्रीकृष्णा प्रती प्रेम भक्ती दिसतली म्हणून आसा. ओम गोविंद वल्लभम देवीं भक्त चैतन्य करीणीं स्नापयामी जगद्धत्रीं कृष्ण भक्ती प्रदायिनी. स्नापयामी म्हणजे न्हाणयता तुका म्हणून स्नापयामी हांव न्हाणयता जगत भातृणारी सक्कड जगत्याक अम्म म्हणून तू आसा. धात्री म्हळ्यार अम्मा आणि बेस्टोर ऑफ डिवोशन कृष्ण भक्ती प्रदायिनी. सगळेक प्रणाम करता आसा. मागीर उदक कशें करता आसा ताजे मागीर अर्घ्य मिक्सचर आणि अर्घ्य पात्रांत घेवन तुळशीक दिता आसा. श्रिय श्रिये श्रिय वासे नित्यं श्रीधरं तत्कृते भक्त्या दत्तं मया देवी अर्घ्यं ऋण नमोस्तुते. हे तुळशी देवी हांव तुका प्रणाम करता आसा. तू सक्कड सौंदर्य आणि ऐश्वर्याचे आश्रय आसा. यू आर इवन वर्शिप बाय सुप्रीम लॉर्ड. आमगेल देवूय तुमगेल प्रार्थना करता तुळशी करता. हे तुळशी देवी मेगेल अर्घ्य स्वीकार करता आणि म्हाका प्रीती आणि भक्ती प्रदान करता. तो अर्घ्य म्हळ्यार कसं नाही एक आचमन पात्रांत तूं आमी उदक दवरचें आसा तातूंत मंत्र म्हणून त्या उदक शुद्ध करचें आसा. मंत्र येनातलेरी त्या आचमन पात्रांत तूं एक तुळशी पत्र घाल्यारी जगत्यान तुल्या पुरा नय्य तातूंत प्रवेश करता ती. ऑल द रिवर्स इन द होल युनिवर्स दे एंटर इन द वॉटर. तुळशीक एक पान खंयचेय पात्रांत तूं घाल्यारी जगत्यान तूं सक्कड नय्य तातूंत प्रवेश करता. ते एक पंत प्रणाम जाल्लो. ताजे मागीर न्हाणोवन जाल्लें. ताजे मागीर उदकाक अर्घ्य म्हूण दिवन जाल्लें. ताजे मागीर मुखाल मंत्र म्हणचे आसा महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधी हरे नित्यं तुलसी त्वाम नमोस्तुते. हाजे अर्थ अशें आसा की देवाक दाखयलो जो नैवेद्य आसा नैवेद्य महाप्रसाद आसा तो तुळशीकय दाखोवका अशी नियम आसा. ताजे फुडें एक हांव सांगचें विसरलें मॅरी ताजे फुडें न्ही ते मागीर महाप्रसाद देवाक नैवेद्य केल्लो आमी आसा पळय कृष्णाक नैवेद्य दिवं तो तुळशीकय दाखोवका. आनी ताजे मागीर एक सुगंधी पुष्प घेवन ताका चंदन गोपीचंदन न्ही ते घासू चंदन आसा पळय त्या चंदना पेस्ट त्या तुळशी लावन तुळशीक तागेले तुळशी यंत्राक भितर दवरका. सो महाप्रसाद जाल्लो मागीर पुष्प अर्पण जाल्लें आनी ताजे मागीर तुळशी आरती आमी सुरू करता अशें सांगिल्लें आसा. तर कितले ते करता मारी कसं तूं मस्ट ना मारी कंपल्सरी ना कसं मंत्र करता तरी व्हडना हांव जाल्यार ते मंत्र फुरा फोटो काडून तुमकां पेटयता अर्थ सहित तुम्ही ते वाजोवन जालें तशें करूं येता. आज ही आमगेला तुळी पुजेचो लास्ट दिवस तर म्हाका एक महत्वपूर्ण सांगचें मना आशिल्लें ते म्हळ्यार की आमगेल्या इस्कॉन संप्रदायान तूं ब्रह्ममध्व गौडीय संप्रदायान तूं चोडी पुजेची विधी ना
आणि आमचे गेल्यान तुची चोडी पुजोची विधी आसा आणि बाकी कास्टान तू नवीन नवीन जातीन तू विंगड विंगड नमुन्यांनी तुळशी पूज करता ती तरी पण आम्ही सगळ्यांनी मेळून आमगेली जातीची रीती केन्नाय विसरच्या नज आम्ही केन्ना भक्तान तू हरे आयलीन पळय तेन्ना सकड नमुन्याचे विधी पुरा आमकां सांगिल्ले बंद करका म्हणून मागीर हरताळेक उपवास करचे नज म्हणून सांगिल्ले बंद करका म्हणून सांगला आणि मस्त नमुने आमगेले कुटुंबियाचे आमगेले आमचे गेल्ल्याचे पुरा नियम आशिल्ले तशें तातूंत युपीन तूं कडवा चवथ म्हणून आसा तातूंत मस्त विधी आसा उपवास करून बायले मनशांक त्या चाळणे भितर चंद्राक आनी सुर्याक पळोवचें आसता ते पुरा आमी बंद केलेले आतां केल्या मस्त वर्स जाले मागीर मना येता की आमगेल देश हे संस्कृतीन संपृक्त आसा आमगेल देशांत तूं 26 राज्य आसा आनी 26 राज्यांत तूं प्रत्येक राज्यांत तूं विंगड 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 रिवाज रीती आसा सक्कड कडेन वाडीक करचे नमून विंगड आसा सक्कड जातीन तूं उत्सव विंगड विंगड आसा ती एक मकर संक्रांती 9 राज्यांत तूं 9 पद्दतीन करचे आसा ते आमगेले भारत वर्षाचो गौरव आसा महिमा त्या खातीर केन्ना आमी आमगेले भक्ती मार्ग आमी स्विकार केला ते भक्ती मार्ग स्वीकार करले केन्नाय सांग तातूंत कसनय वायट ना पण भक्ती मार्ग स्वीकार करून आमगेले जे कल्चर आसा ते आमी इंटॅक्ट दवरका आमी ते करता म्हळ्यार आमचे गेले चोडी पुजेचे कल्चर आसा आमी आमचे गेल्ल्या बायले मनशांनी करनात तरी आनी कोण करता ती आमी सोडलेले आनी कोणें करता ते आमगेले संस्कृती आमगेले कल्चर आमगे रिती रिवाज आमी मेंटेन करता न्हय आमगेल्या जातीची जीएसबी जातीची वाडीक करची पद्दती आमी मात करचे आनी कोणी महाराष्ट्रीयन करता त्या पद्दतीनं हे पंजाबी करतावे की मारवाडी करता की गुजराती करतात तशी आमचे गेल्यान तूं आतां आनीक वायण पूज येता गणपती वेळारी गणपती घरले आयले मागीर कोणाक वायण आसा आं ताका मराठीन तूं वाण म्हणटा ती आमी वायण म्हणटा ती वायण पुजूका पडटा आनी केलाव घरान तूं त्या गणपती वेळारी ते फुडें वायण पुजून दवरचें आसा त्या सवाशीण भायल्या मनशांक ते वायण दिवचें आसा अशी बरो लायक आमगेल्यान तूं विधी आसा रिवाज आसा तर म्हाका तुमकां सगळ्यांक हरे कृष्णा संप्रदायान तूं प्रवेश केल्लेल्या सगळ्यांक बायल मनशांक मागीर विनंती आसा की आमचे गेल्या जातीन तुले संस्कार आमी केन्नाय सोडूं नज आतां हांव मध्ये कारकाळा गेलेलो तेन्ना कार्तिक म्हयन्यान तूं मस्त नमुने विंगड 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 थंय पूज आसा विंगड भजन आसा ती आनी मिरवणूक आसा तातूंत शोभा यात्रा आसा मस्त नमुने त्या कारकाळान तूं विशेष कार्यक्रम आसा कार्तिकान तूं ते आमगेले वैष्णव धर्माक अनुकूल आसा पुरो हांव रश्मी माईक सांगिल्लें की तातूंत पुरा वचुका आमी सगळ्यांनी वेळ काण वचुका तातूंत सहभागी जावका वेंकटरमणा देवस्थानांत वचुका बैसुका आणि देवस्थानांत तुले कसं कसं कार्यक्रम आसा कसं कसं विधी आसा रिती रिवाज आसा उत्सव आसा सगळ्यान तूं भाग घेवका आमगेले भक्तीक अनुकूल त्या पुरा आणि त्या निमित्तान आमगेले जीएसबी समाजाली आमगेले जातील जी विधी आसा नियम आसा रिती रिवाज आसा त्या वय पश्चिमी जागर तर रातभर तांणी बसून कीर्तन करता ती आणि मिरवणूक काढता ती अशी पुरा विंगड विंगड नमुन्याची आमचे गेल्यान तूं जे पद्दत आसा इतली की आमगेले गांव गांवांत विंगड विंगड पद्दती आसा कारकाळा विंगड आसा मुलकी विंगड आसा कुंदापुरा विंगड आसा कल्याणपुरा विंगड आसा पुरा पुरा देवा देवस्थानांत तूं विंगड विंगड नमुन्याचे रिती रिवाज आसा ते आमी सगळ्यांनी मेंटेन करून दवरका आणि विशेष म्हळ्यार हे चोडी पुजेचे कार्यक्रम आसा आमगेले चेडूवांकय आमी तातूंत इनवॉल्व करून घेवका आतां म्हळ्यार आतां चेडली सानस म्हटलं का फाल्यां तेगेले वाडीक जाता मागीर ते बामणां ते वता तिकाय ते गुर्त जावका की आमी ते चोडी पुज्यो जाय आसा आमगेले घरान तूं वायणां किना म्हणून गुर्त जावका ते वायणां पुजा कशी करची म्हणून गुर्त जावका आमगेली संस्कृती आमी नेक्स्ट पिढीक नेक्स्ट जनरेशनाक दिवची काय तरी तांकां घर लागीं शिकोवका पुरा आनी सान प्रायदून शिकोवका ताजे मागीर ते लायक करून नेक्स्ट जनरेशनान तूं ट्रान्सफर जाता आनी तशें मागीर त्या निमित्तान आमगेले जीएसपी समाजाचे जे कल्चर आसा ते पिढयेन पिढी आगे मुखार वत जाता तातूंत आमकां मस्त समाधान आसा आमगेले देव मस्त प्रसन्न जाता आनी ते आमकां भक्तीक भारी अनुकूल आसा तातूंत कसनय प्रतिकूल ना म्हणून हरे कृष्णा संप्रदायान तूं
प्रवेश केल्ले मागीर आमचे गेल्या रिती रिवाज आमी सोडूनच इथे म्हळ्यार ते आमगेले भारतीय राज्य म्हणा, कर्नाटक राज्य म्हणून येतं, साऊथ केंद्रा म्हणून येतं, नॉर्थ केंद्रा म्हणून येतं, सगळ्याचे फाउंडेशन असते. आणि आमगेल देशांत तो भक्ती सुलभ इतिहास म्हळ्यार आमी पुरा रिती रिवाज पालन करता ती म्हणून आमकां भक्ती करच्याक भारी सुलभ पडटा. आमी पुरा रिती रिवाज पालन करनातल्यार भक्ती करचें सुलभ जायना, ते कश्ट जाता. त्या खातीर सक्कड रिवाज आनी रिती मेंटेन करून लायक करून चेडवां शिकोवन आमी मेंटेन करता आनी आमगेल भक्ती मार्गान तूं मुखार वचची म्हणून प्रगती करचे करी प्रयत्न करता आसता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोणाकय कसं प्रश्न असल्यार निमगो वयता म्हगेले 5 मिनटां आनी काय आसता ती. थँक यू हरे व्हेरी कृष्ण मच. प्रभुजी. हां माझा दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हां सांग. एक विषय निमगुचे आसा म्हाका तुमगेले की कसं म्हळ्यार हां ಕೆಲವು बायल मनशां अशें म्हणटाची की आमी फुड दुखून म्हूण आशिल्ले मस्त सकडी स्तोत्र आसा हां त्या सकट म्हणूक आमकां घंटो 2 घंटो पुरो जावका त्या पुरा म्हणले नंतर आमकां जप करूंक टायम मेळना म्हूण म्हणटाचे प्रभुजी. तांकां तुमी कसं सांगताचे? पळय हांव केन्ना मुलके वता केन्ना उडपा वता म्हगेले थंय माम आसा मामा पूत आसा ती हांगा अम्माल गेल्ले अन्नाल गेल्ले मस्त आसा ती. तांणी विंगड विंगड नमुन्याच्या नरसिंग प्रार्थना करता आसता ती. दग दग नरसिंगा ते म्हणटा ती, लक्ष्मी नरसिंग म्हणटा ती, करावळंब स्तोत्र म्हणटा ती. कितें म्हळ्यार तांणी ते थंय जन्म जालेलो, थंय नरसिंहदेव आसा, थंय पुरा प्रार्थना शिकिल्ले सान प्रायरी. तर ते आमगेले रिती रिवाज आमी सोडून नजा इथे म्हळ्यार ते इम्पॉर्टंट आसा. पण तुमगेलो प्रश्न अशें आसा की त्या फुडा मनशाक 2 घंटे जाले मागीर जप केन्ना करचे. ताचें उत्तर अशें आसा की सुरवे सकाळी जप करता. सकळापशी श्रेष्ठ सक्कड प्रार्थना, सक्कड श्लोक, सक्कड स्तोत्र हे सकळापशी श्रेष्ठ म्हळ्यार हरिनाम. आता म्हाका काय मस्त स्तोत्र आनी म्हणचे आसा, हांव कसं कसं नित्य म्हणटा आसा. पण सकळापशी फुडें उतारून सकाळान तो हात माळ घेवन हरे कृष्ण मंत्र करचे आसा. ते एक पंत 16 माळा मागीर गुरू कर्तव्य पूर्ण जाल्ले मागीर हांव कशें वेळ मेळटा तशें पुरो आमी करूं येता. कारण गुरू आज्ञा आमकां ते जप करचे आसा. आणि आमी मागीर आतां पळय तुमी युपी गेल्यार राधिका अष्टम आसा, कृष्ण अष्टकम आसा आणि कार्तिकान तूं दामोदर अष्टक आसा. अशी 1000 नमुन्याचे कवचम आसा ती. तुमकां जातक पळयल्यार वरा स्तोत्र अनुकूल सांगता ती. कोणे म्हणटात नरसिंह कवच स्तोत्र तुमकां अनुकूल आसा. पुरा बद्द आसा. पण त्या पुरा सेकंडरी आसा ती. सगळा पशी फुडें आमगेले गुरू खातीर आमी प्रण घेतला की 16 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र करचे आसा ते आमी करता. आनी ताचे आमकां करच्या मना आसल्यार जे वगी उठा न्हू त्या वगी कैद करले मागीर बाकी पुरा आमी श्रोत्र लायक करून म्हूण येता तातूंत कांय बाद ना. ओके. संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. एक तुळसींत 2 3 तुळसी दवरत वा. खंय हरे कृष्ण प्रभुजी. एक तुळसी भितरी. हां अशें व्हड ना तशें कांय ना. त्या तुळशी कुंडेन तूं केन्ना केन्नाय 5 6 7 8 9 तुळशी वट्टू येता ती. एक तुळशी लायल्यार ताची बी पळोवन आनी एक तुळशी येता. तशें काही प्रोजेक्ट तांतूं काय प्रॉब्लेम ना. इतले हरे मात्र कृष्ण. ध्यान दवरका तांतूं की बाकी पुरा वीड्स आनी ग्रास तांतूं आयल्या ताका खाण सोडका. बाकी नमुने नमुने पावसाळेंत तूं भायर दवरले तुळशी कुंडे भितर मस्त नमुन्याचे प्लांट्स येता ती वय. पावसाळेंत ताके ताजें लक्ष दवर न्हू. ते पुरा तत्तावळ काडता आसुका तुळशी मात्र तांतूं आसका. तांतूं आनी कसं प्लांट आसचे नज. हरे कृष्ण. इतले नंबर ऑफ प्लांट आयल्यार काय व्हड ना. नो प्रॉब्लेम एट ऑल. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आनी कसं प्रश्न आसा की कोणाक? एनी अदर क्वेश्चन? रश्मी माय प्रश्न आसा की? हा प्रभुजी. ओके. ब्लेसिंग्स जयाजी. जय हो. जय दिवस असं. हरे ओ सो कृष्ण. नाईस. सो मुगेले नाईस. सौभाग्य की तुमगेले प्रवचन ऐकूच्या मेळ्ळेलें असं. सेवा करू दिला म्हाका मुगेल भागवत राणू कोण केलें. वाढदिवसा निमित्त सगळा प्रतिनिधी म्हणून सगळा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हांव तुमकां
हृदयपूर्वक हार्दिक प्रार्थना करता आणि तुळशी देवी का प्रार्थना करता, वृंदा देवी प्रार्थना करता, राधा श्याम सुंदरा प्रार्थना करता की त्याने सगळ्यांनी तुगेलवरी लायक मोग कृष्ण प्रेम प्रीती प्रदान कोर का आणि या मनुष्य जीवन संपन्न आणि सफल जाऊ का म्हणून हांव प्रार्थना करता. हरे कृष्ण. आणि बस धन्यवाद प्रभूजी. लायक करून दुवय काही पुरा चोडी पुजा आणि पुरा शिको का आणि मागीर केन्नाय आनीक वर्स 2 वर्सां वाडी जाली मागीर तिकाय पुरा कल्चर प्राप्त जाऊ का म्हणून विनंती करता आसा. हरे कृष्ण. जय प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे थँक्यू. कृष्णा. थँक्यू व्हेरी हरे मच. हरी बोल. कृष्णा.